नमस्कार. आयज कोंकणी पत्रकारिता दीस. फाटली 6 वर्सां दालगाद कोंकणी अकादमी हो दीस मनयता आयला. हो दीस कित्याक मनयतात? 2 फेब्रुवारी 1889 ह्या दिसाक कोंकणीतले पयले नेमाळे उजवाडाक आयले. ताचें नांव आसलें उदेंतीचें साळोक. थंय जी कोंकणीची पत्रकारिता सुरू जाली ती पत्रकारिता आज मेरेन चलत आसा. सद्याचे परिस्थितीत 2 म्हयन्याची रोटी, गुलाब ही 2 मासिकां जाल्यार बावड्याचो इश्ट हे साताळे चालू आसा. हे शिवाय 3 म्हयन्यांनी आनी केन्नाय 6 म्हयन्याळे वो वर्सुकी अंक मदें मदें एकेका प्रकाशनांतल्यान येत आसात. दालगाद कोंकणी अकादमी गोंयचो परमळ नांवाचे 3 म्हयन्याळे उजवाडायता आनी ते नेमान उजवाडाक येता. हे पत्रकारितेच्या मळार आमचे जायते वावुरपी जावन गेले. उदेंतीचें साळोक जाचो पयलो परगोटणार आनीक संपादक जावन आसलो एदवार्द ब्रून दे सूस. त्या उपरांत पत्रकारितेच्या मळार जायते वावुरले आनीक आतां दालगाद कोंकणी अकादमी गोंयचो परमळ हातूंतल्यान पत्रकारिता मुखार व्हरता. हो दीस आनीक असले कोंकणीचे जायते दीस आसात. हांव हे वेळार मागूंक सोदतां की सरकारान हे दीस मनोवंक जाय. तेन्नाच गोंय हे कोंकणीचें राज्य म्हूण आमकां पळोवंक मेळटलें. अशा ह्या बागी दिसाक आमच्या मदेकांत आयच्या पत्रकारितेच्या निमतान मुखेल उलोवप करूंक हाजीर आसा बाब जोकी फेर्नांडीस, ज्येश्ठ पत्रकार. तो इंग्लिशींतल्यान आनी कोंकणींतल्यान पत्रकारिता मुखार व्हरता. हांव मागतां दालगाद कोंकणी अकादमीचो भंडारी बाब सेल्सो फेर्नांडीस हांणी आयच्या दिसाचो मुखेल उलोवपी बाब जोकी फेर्नांडीस हाका माची धाडचो. आनी ताका आमी आतां फुलांनी येवकार दिता. आज जेन्ना आमी हो दीस मनयता ह्या दिसाचें म्हत्व पत्रकारिता. आयची पत्रकारिता कशी आसा? खरेंच आमी कोंकणींतल्यान पत्रकारितेच्या वावरांत गंभीरतायेन पळयतात काय कितें? कोंकणी पत्रकारिता गरज त्या पावंड्यार आसा काय कितें? हो एक विचार करपाचो प्रश्न. आमकां गोंयचो आवाज मागीर आमचो आवाज ही 2 दिसाळीं हालींच्या तेंपार फावो जाल्लीं. पूण दोनूय दिसाळीं आतां नात. तर आमचे कडेन भोव करून रोमी लिपींत दिसाळें केन्ना तरी येतलें काय परतून? कोणें ताचो फुडाकार घेवचो. देवनागरींतल्यान भांगरभूंय हें दिसाळें चालू आसा. रोमींतल्यान केन्ना सुरू जातलें? ताका सरकार खंय तरी आमकां आदार दितलो काय? हे अशे सवाल प्रश्न पत्रकारितेच्या मळार आसात. परतून एक फावट हांव मागतां कोंकणीचे जितले दीस आसात ते गोंय सरकारान मनोवंक जाय. आनी गोंय सरकारान मनयले जाल्यारूच हें राज्य कोंकणीचें राज्य जातलें अशें हांव मानतां. तर ह्या वेळार आयच्या दिसाक मुखेल उलोवप करूंक आमच्या मदेकांत आसलेलो बाब जोकी फेर्नांडीस हाका हांव येवकार दितां आनी आयच्या दिसाक ताणें तयार केल्लें उलोवप तुमचे मुखार मांडूंक हांव ताका विनंती करतां.
Barchuki Fernandez. मोगाच्यानो सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. पयली सुवातेर दालगाद कोंकणी अकादेमी आनी ताचो अध्यक्ष विन्सीबाब कोद्रोस काल सांतान हांकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज म्हाका ह्या सुवाळ्याक आनी उलोवप करूंक आपयलो देखून. सांगला ते भाशेन विन्सीबाबान हांव गोंया हांवें पत्रकारिता केल्या सुमार 15 वर्सां वयर, बट चड कोर्स करून इंग्लीश भाशेन स्टार्ट केलें हांवें. हेराल्डाक एक कलांगूट कॉरस्पॉन्डंट कसो, मागीर नवीन टायम्स, आनी 2008 जेन्ना टायम्स ऑफ इंडिया गो एडिशन लॉन्च केलें तेन्ना आमी आसले. 2015 वर्सा हांवें टायम्स ऑफ इंडिया सोडलें आनी कांय थोडी ब्रेक घेवन गोविंदक टायम्स इंग्लीश डेली हाकाय बी हांवें न्यूज एडिटर कसो वावर केला. आनी तुमचे कडेन एक माफी मागता, कित्याक सगळें इंग्लीश जर्नलिजम करून आनी म्हाजी कोंकणी विन्सीबाबा भाशेन इतली शुद्ध न्हू, जायती इंग्लीश उतरां येतात, तुमी समजून घेतल्यार म्हूण हांव मागता. आमी आयज विशय घेतला सिटीजन जर्नलिजम, नागरीक पत्रकारिता, कित्याक हो जो इश्यू जावन आसा थोडो नवो म्हणल्यार 20 वर्सां सुमार जाली, पूण हाचेर थोडी इंट्रस्टींग सब्जेक्ट असो आसा म्हाका दिसता. त्या खातीर हाचे 2 विचार हांव म्हाजे मांडटा. पत्रकार, जायतो लोक आमकां म्हणटात पत्रेकार. आदी अशें आसलें की पत्रकार बरयताले आनी लोक वाचतालो, वन वे ट्रॅफिक. तर 2000 ह्या वर्सा साऊथ कोरियाक एक बिझनेसमॅन आनी ताका तें आवडलें ना. मिडिया, थंयसरली मिडिया जे भाशेन सोशल इश्यूज कवर करताले वो कवर करिनासले, ताका तें मानूंक ना आनी ताणें एक डिसिजन घेतलें की आपूण आपलें ओन लॉन्च करतलो म्हूण कवरेज. तो आनी थोडे इश्ट थंय ताचे आपुणूच न्यूज एकठांय करूंक लागले आनी आपुणूच ऑनलायन पब्लिश करूंक लागले. त्याच वर्सा साऊथ कोरियाकूय 700 वयर नागरीक पत्रकारिता करूंक लागले लोक. 700 वयर सिटीजन जर्नलिस्ट. हो कॉन्सेप्ट इतलो पॉप्युलर जालो की 7 वर्सांनी 2007 पासून आख्या संवसाराक 100 दिसांनी 50,000 नागरीक पत्रकार जाले, उत्पन्न जाले. आनी इंडियेकूय तो आतां कॉन्सेप्ट चालू आसा, गोंयांत चालू आसा. तर नागरीक पत्रकारिता कितें? जशें भाशेन हांवें सांगलें, आदीं आसले जर्नलिस्ट, न्यूज रिपोर्टर, जे मेन स्ट्रीम मिडिया काम करताले ते बरयताले, तेन्ना लोक वाचतालो. पूण आतां कितें? आतां लोकूच बरयता. नागरीक पत्रकारिता म्हणजे सिटीजन जर्नलिजम करता. गोंयांत पळयल्यार सगळीं पत्रां पणजे आसात, पणजे तांचे रिपोर्टर आसात. आनी गोंयांत हांव कित्याक लागून चड सगळो फोकस मिडियाचो चडसो फोकस म्हाका दिसता पॉलिटिक्साचेर आसा. गांवांनी सगळ्या पत्रांचे कॉरस्पॉन्डंट म्हूण आसात, पूण कितल्या गांवांनी आसतले आनी तांकां कितली स्पेस मेळटली? हांगासर नागरीक पत्रकाराचो रोल येता. जायत्यो गोंयांत कांय खेड्या गांवांनी कम्युनिटीज आसतात, तांचे प्रश्न आसतात, तांची प्रॉब्लेमां आसतात, तांचेर लक्ष घालून तांचेर भार घालून मेन स्ट्रीम मिडियाचे रिपोर्टर जे पणजे आसा, म्हापशां आसा, मडगांव आसा, तांकां टायम ना. हांगा नागरीक पत्रकार भितर येता. नागरीक पत्रकाराचे एडवांटेज म्हटल्यार एक कितें आसा की तो आपल्या खास दोळ्यांनी पळयता. आपल्या गांवांत कसले प्रॉब्लेम आसात, पॉलिटिक्स सोडूच, जावं बिजलेचो प्रॉब्लेम, उदकाचो प्रॉब्लेम, रस्त्याचो प्रॉब्लेम, हेल्थ, प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स आसतात,
हेल्थ प्रॉब्लेम, एड्युकेशन, स्कॉलांचो प्रॉब्लेम, गांवांनी बारीक बारीक समाजांनी हे प्रॉब्लेम जे आसा ते मेन स्ट्रीम मिडियाचे सिटी बेस्ड रिपोर्टर हाचेर लक्ष घेवंक शकना, तांकां टायम ना. आनी एक म्हणल्यार सिटी बेस्ड रिपोर्टर जे आसात, हांवें काम केलां देखून हांव सांगता म्हाजो अनुभव. सकाळीं कामाक वयतात, आख्खो दीसभर वावरतात आनी सांजचे 7 सुमार ऑफिसान येवन रिपोर्ट फायल करतात. समज 2 रिपोर्ट दिसाक फायल केले, कितें खाल्लेल्या भाशेन दिसता, गिल्टीशें दिसता, एडिटर बेजार जातलो काय अशें दिसता. 2 रिपोर्ट मारल्यार पुरो जायना एडिटराक. 3 रिपोर्ट, 4 रिपोर्ट, 5, 6, 7 हेच्या वयर पासून रिपोर्ट मारचे पडटात. 9:30 10:30 कसले गोंयांत तूं एक डेव्हलपमेंट जालो, कितें खबर आयली की एक अमको पॉलिटिशियन दुसऱ्या पॉलिटिशियनाक मेळटा मॅरियटान सीधा ते गोवान. एडिटराक स्टोरी जाय, तो म्हणटा स्टोरी हाड. ते कित्याक मेळ्ळे, कसली मिटींग, सरकार उडयतात, कितें चल्लां, स्टोरी जाय. 10:30 तूं धांव खंय मेवता दिना तेंची सावंड बायट घेवपाक, हो फोन कर कोणाक जाता तेका. आनी तोरी इतल्यो स्टोरी मारून सगल्यो स्टोरी एक्युरेट आसूंक जाय. व्हेरी चॅलेंजींग. तर आतां नागरीक पत्रकाराची एडवांटेज कितें, तो आपल्या गांवांत हो सिटी बेस्ड जर्नलिस्ट तर 3-4 स्टोरी मारता, ताका एक स्टोरी आख्खो वीकभर पासून ताणें स्टडी करून बरे भाशेन मारूं येता. ताका टायम आसा, ताका कोण बॉस ना विचारतलो. एडिटर हो त्या न्यूजपेपराचो ओनर, ताच्यान म्हणूंक जायना ताका कोण ना तसलो कासिनोचेर बरयना काय, तूं मायनिंगाचेर बरयना काय, तशें कांय बंदी ना. आपल्या कुशियेंसान ताणें आपले बरे भाशेन बरे रिपोर्ट्स मारूं येता. आतां तो न्यूजपेपराक प्रेझेंट करता काय आपल्या ब्लॉगार घालता, ट्वीट करता, फेसबुकार घालता, तें वेगळी गजाल. आनी तुमी म्हणशात पयशे, तितून पयशे आना, पयशांचो हिशोब न्हू. एटलिस्ट गोंया अजून पासून म्हाका दिसना कोण इतले सिरियसली सिटीजन जर्नलिस्ट कोण हे भाशेन कमर्शियली ड्रिवन. तशें जाय जाणांची यूट्यूब चॅनल आसात, ब्लॉग आसात, तांच्यांनी मॉनिटायज केल्या, त्या लेवलाचेर वचोंक एक वेगळें, तो एक वेगळो इश्यू. एडवांटेजीस आसा, पूण कांय लोक म्हणटा की तितून डेंजरूय आसा. नागरीक पत्रकारितान डेंजर आसा, कित्याक ताका कोण विचारतलो ना म्हूण ताणें जाय तें बरोवं येता. केन्नाय न्यूजपेपराचे वा टी व्ही चॅनलाचे रिपोर्टर तांकां कितें आसा, एक डिसिप्लीन आसता. फॅक्ट चॅक करून, व्हेरीफाय करून, कोट्स घेवन, वर्शन्स घेवंक, दुसऱ्या पार्टींचे वर्शन्स घेवंक, कोट करून फॅक्ट चॅकिंग करून न्यूज मारपाक. सो न्यूज मातसो एक्युरेट जाता. पूण गांवांतलो तर एक नागरीक पत्रकार कितें दिसलें, कोणाचें कितें आयकलें, सोमतें ताणें टायप केलें आनी शेअर केलें फेसबुकार, ट्विटरार खंय, जाल्यार फेक न्यूज जावंक जाता. कांय 2 दीस आदीं हांवें पळयलां वॉट्सॅपार एटलिस्ट 2 ग्रुपांचेर हांवें पळयलें एक न्यूज आयलो. कोणेन शेअर केलें की गोंयचे फामाद कांतोरिस्ट मेले म्हणून. हांव पासून म्हाका खूब दूख जालें. थोड्या वेळान कोणें क्लॅरिफाय केलें ती फेक न्यूज म्हणून, आनी बरें दिसलें. पूण अशें जावचें न्हू. जायते फावटी आतां फेक न्यूज घालतात, हांव म्हणून सिटीजन जर्नलिस्ट घालतात म्हूण, पूण फेक न्यूज येता. पूण ही एक डिसएडवांटेज आसा. तरी आसतना म्हाका दिसता एडवांटेजीस खूब आसात. आनी कोणेन तो सिरियसली डेडिकेशन घेवन, इंट्रस्ट घेवन हें आपलें काम केलें जाल्यार गांवचें, समाजाचें, लोकांचें जायतें सुदारप, बरेंपण करूं येता. आनी लोकांचें बरेंपण केल्यार म्हाका दिसता हेच्यावन व्हडलें कार्य आनी ना. गोंया पत्रकारिता आसा, नागरीक पत्रकारिता आसा, पूण इंडियाक हांवें पळयलां ते भाशेन एक CG नेट स्वरा हें एक नागरीक पत्रकाराचें पोर्टल, वेबसायट कशी. तांचे नागरीक पत्रकार जायते कडेन वावुरतात, ते क्वॉलिफायड मनीस न्हू. तांचे कडेन मोबायल आसा, ते वाचूंक बरोवंक जाणा, चिंतात ते, आनी इंटरनेट कनेक्शन आसा. हांवें आयकलां की स्वरा, CG नेट स्वरा हाचे नागरीक पत्रकार तांच्यांनी छत्तीसगड
ह्या गांवांनी जायते आदिवासी लोक आसा ते जंगलांनी रावतात. एक इश्यू तांच्यांनी हायलायट केलो की तांकां हूंय उदक काडपाक त्या जंगलांसान 4 किलोमीटर चलोन वचोंक जाय. उदक काडपाक सदां 4 किलोमीटर चलोन वचोंक जाय आनी 4 किलोमीटर परतून येवंक जाय. तेच भाशेन छत्तीसगड जंगलांनी माओइस्ट नक्सलायट म्हणटा आमी तसले लोक रावतात. त्या आदिवासींची त्या दलितांची तांकां कोण भाशा उलयना, दुसरे सिटी बेस्ड जर्नलिस्ट तांची भाशा उलयना, तांचे इश्यू नको. तर ह्या सिटी आमी ह्या नागरीक पत्रकार येतात तांच्यांनी तांची वचून तांच्यांतलेच लोक ते नागरीक पत्रकार तातूंतलेच लोक तांच्यांनी तांचे कडेन भासाभास करून तांचे इश्यू हायलायट केले, उजवाडाक हाडले. तर सरकारान तेजेर लक्ष घेवंक शकता, कोण ऑथॉरिटीज आसा, कारभारी आसा तेंचेर लक्ष घालूंक शकता आनी हे प्रश्न सुटावे करूंक शकता. लोकांचें बरेपण जावंक शकता. गोंयांय बी कालूच हांव हेराल्दाचो संपादक कालेशान मनीस बार्बोजा कडेन उलयतालो. तो म्हणटा आमी हेराल्दान नागरीक पत्रकारिताची एक थोडी स्पेस दिता, मंडेची ती कॉलम येता म्हणटा तो. जायते लोक बरयतात आनी ते पब्लीश करता इश्यू. पब्लीशूच करिना, जे सरकारी खातें आसा त्या प्रश्नाचेर जबाबदारी, उदकाचो प्रश्न आहा जाल्यार PWD ते त्या अधिकाऱ्यान विचार करतात, बाबा हो प्रश्न आसा ह्या गांवांत तुमी कितें करतात, आनी तांच्या लागीं एश्युरन्स घेवन तो प्रश्न सुटावो करूंक प्रयत्न करतात. एक बरी गजाल. जर हांवें ताका विचारलें म्हणजे तूं आतां कितलो लोक बरयता आसतलो, थोडे फेक न्यूजान तुमी छापून हाडटात. तो म्हणून लागलो ना, आमची टीम आसा, आमी तें चॅक करता, आमी व्हेरीफाय करता आनी मागीरूच घालता. फॉर एग्जाम्पल प्रायवेट इश्यूज ते छापूना. हांवें बरयलें तर तूं म्हाजो नेबर इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता, ना. प्रायवेट इश्यूज ना, खाली पब्लीक इंट्रस्ट, पब्लीक युटिलिटीज, पब्लीक सर्विसीस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय, रोड्स, कितें सॅनिटेशन, स्कुलां गांवांनी भुरग्यांची स्कुलां, काय प्रायमरी हेल्थ सेंटर कितें सारकें चलना, ह्यो सुविधा लोकां मेरेन बरे भाशेन पावच्यो हो प्रयत्न. तर हें बरें काम आनी हातून जायतो लोकांचो फायदो आसा. हांवें इंटरनेटार पळयलें एकल्यान कडेन एका मनशान हेराल्दाक एक हें बरयलें, एक पिक्चर धाडलां. तो कितें म्हणटा, तें पिक्चर मिरामार प्रायेचें. मिरामार प्राय खूब ट्युरिस्ट येतात, गोंयांत ट्युरिजम स्टेट. मिरामार प्राय जायते ट्युरिस्ट येतात आनी ते मिरामार प्रायर तेजे फोटोवान दाखयता गोरवां बोल्ल्यान, तितून स्ट्रे डॉग्स आहात आनी कावळ्यांची भिरी. गोरवां प्रायर आसप, आमी इंटरनॅशनल ट्युरिजम डेस्टिनेशन म्हणटा तितून लोकां मदें गोरवां आसप सारकें न्हू. गोरवां सोडून स्ट्रे डॉग मागीर डेंजरस. चाबले जाल्यार रॅबीज हे असले प्रश्न जावंक शकतात. कावळे कित्याक येता तें हांव नकळो, थिंगा कोणें खाण उडयलां, गार्बेज उडयला, कचरो उडयला, तेका लागून कावळे येता आसतले. पूण त्या मनशान एक सिटीजन जर्नलिस्ट कसो तो, त्या कॉलमा खातीर तो पब्लीश जालो जाल्यार हांव नको, पूण तेणें एक ट्राय केली बरेपणा खातीर आनी एक बरी गजाल. हांव हाचे कडेन उलयलो, आमचो किशोर नायक गांवकार, म्हजो मित्र, म्हजो इश्ट आनी संपादक गोवन वार्ता, टेलिव्हिजन न्यूज केबल न्यूज चॅनल, TV न्यूज चॅनल. ताचो अनुभव थोडो मातसो वेगळो आसा. तो म्हणटा आमी स्टार्ट केल्लें सिटीजन जर्नलिजम, नागरीक पत्रकारिता, पूण ताच्या प्रॉब्लेम अशें जालें की जायते एक्टिविस्ट म्हणूंक लागलो ते हायजॅक करूंक लागले स्पेस. तेच एक्टिविस्ट तेच प्रश्न परत तेच बरयतात आनी बरयता ते बरें आसा, तांकां मातशें तेंचें मायंडसेट दुसरें, मातशें ते एग्रेसीव जातात, एरोगंट जातात आनी आपलोच इश्यू घेवचो, फॉलोअप करचें, आपल्याक हायलायट करचो, अशें तेंचें मायंडसेट. सो तें मातशें तितलें बरें चलोंक ना. तो म्हणटा स्कोप खूब आसा. तो म्हणटा नीड ऑफ द आवर, आयज गरज आसा गोंयांत, कित्याक गोंयांत धाकटी स्टेट, जायते प्रश्न जे मेन स्ट्रीम मिडिया कवर करूंक शकना. सिटीजन जर्नलिस्ट, नागरीक पत्रकार हे इश्यू उजवाडा काडूंक शकता आनी लोकांक जायतो फायदो जावंक शकता. हेराल्दान प्रेझेंटली आतां ती कॉलम स्टॉप केल्या कित्याक आतां इलेक्शन कवरेज चड जाल्या. तर म्हाका इलेक्शन सांगतालो की आनी 2 विकांनी आमी स्टार्ट करतले. इलेक्शनाचें आतां जालें म्हणटात, फेब्रुवारी 14 इलेक्शन जालें म्हणटात, ते परतून स्टार्ट करतले म्हणून म्हाका सांगतालो.
म्हणटलो न्हू जायत्या लोकांनी नागरीक पत्रकारिता करची, कित्याक लोकांक कित्याक हातून तुज्यान जावंक जाता वॉयस ऑफ द वॉइसलेस, कोणाक आवाज ना, गरीब लोक, तितले शिकप नासलेले लोक खेडेगांवांनी तांचो आवाज जावंक जाता, तांकां आवाज ना, तांचे प्रश्न आसात पूण ते कोणाक सांगूंक शकना. सो तांचो आवाज तुज्यान जावंक जाता, तांचे प्रश्न उजवाडाक हाडून तांचें बरेपण करूंक तुज्यान ट्राय करूंक जाता. वॉयस ऑफ द वॉइसलेस म्हणटात. आनी नागरीक पत्रकारिता जावं काय मेन स्ट्रीम जर्नलिझम जावं, खंयच्या पेपराक यूज करतात काय टीव्ही चॅनलाक काम करतात, कायदे सेम, रुल्स आर द सेम, हेतू सेम. पत्रकारिताचो हेतू आमी जाणत आसतले, पूण आतां हांव थोडो याद करून फावो अशें म्हाका दिसता. पत्रकारिताचो हेतू कितें? लोकांचें बरेपण, लोकांक म्हायती दिवप, लोकांक न्यूज दिवप, की ते एम्पावर जावप, तांकां सगळी म्हायती येवप. इंग्लीश भाशेन आमकां सांगता the main purpose of journalism is to provide people with news and information so that they are self-governing and free. लोकांक म्हायती दिवप की ते जाणा जावं कसल्यो वस्तू, सरकाराच्यो कसल्यो स्कीम आसता, सुविधा आसता, ते जाणा जाल्यार ते फायदो घेतले. आतां इलेक्शनाच्या टायमार आमकां जायते पब्लीश जाता, अमको उमेदवार लास्ट इलेक्शनान तेचे लागीं 10 लाख आसले, आतां 15 करोड जाले. आनी कोण म्हणटा की अमक्या उमेदवाराचेर 3 केसी आसा, त्या उमेदवाराचेर 10 केसी आसा. सो पीपल कॅन मेक इन्फॉर्म्ड चॉयसीस, जाणा जावन ताणें विचून काडूंक येता अमको मनीस. हे भाशेन सगळ्याक सो इन्फॉर्मेशन दिलें म्हणटकीर लोकांचें जिवीत रिच गिरेस्त जाता. आनी हें काम करूंक पत्रकारिता हे भाशेन काम करूंक पत्रकारिताचें पयलें ऑब्लिगेशन आसा स्वताक. फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द ट्रूथ. कसलोच न्यूज मसालो लावन ताका रोंग लावन छापपाचो ना. जें स्वत आसा तें स्टेट करपाचें. तेच भाशेन पत्रकाराचें फर्स्ट लॉयल्टी, विश्वासीपण, फर्स्ट लॉयल्टी इज टू द सिटीजन. तो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जावं काय नागरीक पत्रकार जावं, ताचें पयलें विश्वासीपण नागरिकाक, लोकांक न्हू, मंत्र्याक, आमदाराक वो खंयच्या बिझनेसमॅनाक ऑब्जेक्टीव आसूंक जाय. आमी म्हणटात जर्नलिस्ट ऑब्जेक्टीव आसूंक जाय, पूण ताचें फर्स्ट लॉयल्टी, विश्वासीपण लोकां खातीर आनी लोकां खातीर वावरूंक जाय. तिसरें म्हटल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट एक डिसिप्लीन आसपाक जाय, व्हेरिफिकेशन. कोण कोण लोक केन्ना फोन करून सांगता ही बातमी आसा, अशें अशें घडलां, अशें अशें घडलां, तुवें ती छापून हाडली, प्रॉब्लेम जावंक शकता, फेक न्यूज जावंक शकता. सो जे कोण पत्रकारिता करतात तांच्यांनी तें कसलें इन्फॉर्मेशन येता, न्यूज येता, तें व्हेरीफाय करचें, चॅक करचें, क्रॉस चॅक करचें. ही डिसिप्लीन आसूंक फावो. तेच भाशेन पत्रकारान जावं नागरीक काय मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टान आपलें इंडिपेंडन्स राखचें. तूं तर मंत्र्याच्या, पॉलिटिशियनाच्या उपकारान आसाय काय खंयच्या बिझनेसमॅनाच्या उपकारान आसाय, ते कितें वायट करतात तुका बरोवंक येवचें ना, हात येवचें ना. तांच्या उपकारान रावंक जायना. जायते आयकूंक येता, पूण पत्रकारान कोणाच्या उपकारान रावपाचें ना. अशें जायते हे आसा, पूण हे मेन कायदे तर पाळीत म्हाका दिसता जाल्यार जायतें बरेपण येतलें. एक वॉल्ट कॅली अमेरिकन कार्टुनिस्ट आसलो आनी ताचो एक स्ट्रीप आसलो, कार्टून स्ट्रीप पोगो. ताणें जायते वर्सां आदीं म्हटलेलें एका कार्टून स्ट्रिपान, वी हॅव मॅट द मिडिया इज आस. आयज तो टायम येयलो, आतां पत्रकार आनी सिटीजन मेळ्ळे ना, सिटीजनूय पत्रकार जावंक जाता. सो आमी सगळे पत्रेकार. म्हाजी मागणी आसा, जायत्या लोकांनी पत्रकारिता करची आनी लोकांचें, समाजाचें, गांवच्या देशाचें बरेपण करून वावरचें.
आनीक पावट दालगाद कोंकणी अकादेमीन म्हाका आपयलो देखून आनी बेंची बाब कोद्रोसाक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. जोगी बाब, तुवें एक नवो विशय आमच्या मुखार दवरलो आनीक दर एका नागरिकान पत्रकार जावंक जाता हें आमचे नदरेक हाडून दिलें. तर ह्या माध्यमांतल्यान हांव उलो मारूंक सोदतां. दर एका नागरिकान जोगीन सांगलां तशें पत्रकार जावचें, आपल्या गांवचे वा आपल्या भोंवतणचे विशय पत्रकारितेच्या रुपान मांडचे आनी कोंकणी पत्रकारिता फुलोवची आनी फळोवची. जे वरवीं कोंकणीक बरे दीस येतले, कोंकणी संवसाराक पातळटली आनीक आयज जी आधुनीक साधनां आमकां अवेलेबल आसात त्या साधनां वरवीं आमी कोंकणीकूय मुखार व्हरतले, कोंकणी पत्रकारितेक मुखार व्हरतले आनीक आमकांच आमी मुखार व्हरतले. देव बरें करूं. जोगी बाब, आतां आमी आमच्या आयच्या दिसाक मुखेल उलोवप्याक बाब जोगी फेर्नांडीसाक एक ल्हानशी मोगाची भेट दिता. तातूंत जोगी बाब कांय पुस्तकां आसात. ती पुस्तकां तुवें वाचची. एक उत्तम तुका पुस्तक दिलां, पदांतून पेरेराचें ओपारीचें भांडार. ताचो तुवें व्हरपाक वापर करचो. तें कोंकणींतल्यानूय अर्थ दिता आनी इंग्लिशींतल्यानूय अर्थ दिता. म्हणजे तुका तें फायद्याक पडटलें आनीक तुका विनंती करता तुवें आमच्या गोंयच्या परमळाक बरोवचें, जे वरवीं तुजे सारकें गिन्यानी मनीस आमकां कितें तरी नवें अशें आयज दिलां तशें शिकोवप दितले. आनी एका ह्या वेळार सोंपयत आसतना हांव मागतां दालगाद कोंकणी अकादेमीचो भंडारी बाबसायलसो फेर्नांडीस हांणी उपकाराचें उलोवप करचें. मोगाच्या कोंकणी बरोवप्यानो, कोंकणी मोगयांनो, दर वर्साक फेब्रुवारीचे 2 तारखेर कोंकणी पत्रकारिता दीस दालगाडो कोंकणी अकादेमी समारंभता. असोच आयजूय हो दीस आमी समारंभतात. आयच्या दिसाक आमकां मुख्य उलोवपी म्हूण बाब जोकीम फेर्नांडीस मेळ्ळो आनी ताणें आमकां एक नवी शिकवण दिली आनी ती म्हळ्यार नागरीक पत्रकार व नागरीक पत्रकारिता. आनी हातूंत जायतें बरें दिसलें, हातूंत जायतें बरेंपण येवं येता. समुदायाचे विचार, गांवचे विचार, गोंयचे विचार, समाजीक विचार मुखार हाडून गोंयांत जायतें बरेंपण हाडूं येता. हे तुमच्या उलोवपा खातीर आनी आमचे मदें तुमी हाजीर आसले खातीर जोकीम बाब तुमकां आमी काळजांतान दिनवासता. आमी दिनवासता जे आमची ही कार्यावळ पळयतात आनी फुडें यूट्यूबार पळयतले ताकाय आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. मागता आमच्या कोंकणी मोगयांनी, कोंकणी उलोवप्यांनी, कोंकणी बरयणाऱ्यांनी ही कोंकणी पत्रकारिता फुडें व्हरची आनी सदांच तुमी हेच मनान वावुरचे. तुमी हांगर आसलेल्या खातीर आनी कोंकणी पासत वावर करतल्या खातीर सगल्यांक तुमकां दालगाडो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान आनी आमचो अध्यक्ष विन्सी बाब क्वाद्रोस हाच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं. एक फोटो काढला तिकडे बसून असताना